आयज आमी सगळे मेंबरांनी डिसिजन घेयला। आमचे विलेजांत खूब केसीस वाडलेले आहाय कोविड आनी डेथ्सूय जायत आहाय। सो लोकांक आतां हॉस्पिटलान देखून तुमी कॉटेजान तर गेले न्हू जाल्यार थिंगा लोकांक येद्यो व्हडल्यो लायणी लागताय। लोकांच्यो लोक दुसरी लोकांगे घराको लायणी पावताय आनी डॉक्टरांचेरूय इतलो प्रेशर आहा। डॉक्टर आपल्याचें काम बाडे बरें इतले रिस्क घेवन करताय। सो आमी हें डिसायड केला इतल्यो केसो हें लॉकडावन करून एटलिस्ट कंट्रोलाचेर येवपा जाय म्हूण आमी हें लॉकडावन घेवपा थारायला। आनी आमी ग्रॉसरी शॉप पळय आहाय न्हू स्टोर तांकां टायमींग दिलोलो आहा 7 AM to 7 PM। मेडिकल स्टोर्स तेंगे मेडिकल स्टोर्स आहा तांकां तेंगे टायमा प्रमाणे तेणी बंद करपाचें। वेजिटेबल एंड फ्रुट्स आहाय ताका 7 AM to 2 PM। रेस्टोरंट्स फकत टेक अवे आनी हेर पळय हे गार्डाज बी आहाय आनी हेर कितें कोण बसून वेजिटेबल वेंडर्स आनी कितें खंय बेश्टे बसून आहा तेणी सारकें स्ट्रिक्टली बंद दवरपाचें। आनी कोणें तर आमचे वायोलेट करीत रूल जाल्यार आमी स्ट्रिक्टली तेचे लागून बंद आसतली। पूण ओन्ली एक आमचो एक क्लार्क वो एक पिवन आसतलो फॉर हायर ऑथॉरिटीज कितें आमकां इन्फॉर्मेशन आसता तेका लागून। आनी आमी जे पळय आमचे मेंबरांचे सोशल वर्क आहा न्हू तें चालू आसतलें कित्याक लोकांची आमकां ह्या टायमार खूब गरज आसा। आनी आमी आतां 2 वीक जाले आमी कंटिन्यू रातची 12 जावं 1 जावं आमकां कोणें तर फोन करीत जाल्यार आमी एनी टायम एवेलेबल आसताय। सो हांवें मेंबरांकूय इंस्ट्रक्शन दिलां मातशें कोणाकूच तर कितें गरज आहा हेल्प कराय म्हूण। आमी हुंय फाटीं रावपा नाय, हेजे फुडें आमी फाटीं रावनाय आनी आमचो सोशल वर्क सद्दां लोकां लागून चालू आसता।